खरं म्हटलं आज खुशीची गजाल की आमच्यामध्ये आमचे आदरणीय मंत्री श्री मोहीन गुदिन्हो सर असतात, संकल्प आमोणकर आमदार दाजी साळकर असतात. नवीन कमिटी जाल्या, सगळे कलाकार मेळ्या. आम्ही जरी 1.5 वर्सां कमिटी नासली पण हांवें दोतोर धर्मेंद्र प्रभुसान काम बंद दवरूंक ना, कार्यक्रम बंद दवरूंक ह्याच प्लॅटफॉर्माचेर एकांकिका घेताले, संगीताचे कार्यक्रम घेताले, अनेक वर्कशॉप घेतले, अनेक क्लासीस चालू आसा, तबला, हार्मोनियम, कीबोर्ड, कथक, वोकल क्लासीस चालू आसा. पूण ही नवीन कमिटी मेळटकच आनी एक उर्बा मेळ्ळा, आनी एक म्हाका सपोर्ट मेळ्ळा आनी मोठ्या पद्दतीन आमचो नवीन ऑडिटोरियम ही स्वतंत्रवीर सावरकर डिसेंबरान सुरू जाता. तितून अनेक कार्यक्रम करतले, व्हडल्या प्रमाणात कार्यक्रम करते आनी वर्कशॉप ऑर्गनायज करते. अनेक वर्कशॉप आमी केले. आतां सुद्दां आमचो आकाश कंदील जालो, आर्ट ऑफ स्पीकिंग जालो, आतां परवाच्यान सुगम संगीताचो जाता, हेज्या पयलीं थिएटर आर्ट जाता. अशे अनेक वर्कशॉप अनेक कार्यक्रम आमच्या मुरमुगांव तालुक्यांतली जे कलाकार आसा, जी भुरगीं माणकुली भुरग्यां सिनियर सिटीजन सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवप आनी समाजान कलेच्या माध्यमांतल्यान एक बरेपण जावप. म्हणजे एक मनीस जर कला शिकत कलेच्या क्षेत्रांत आसत जाल्यार तेजी फॅमिलीचें घर बरें आसता. हेज्या खातीर आयिल्ले मंत्री आमदार श्री गोविंद गावडेजी, दोतोर प्रमोद सावंत, गोविंद गुदिन्हो, संकल्प आमोणकर ताजे सगळ्यांचे आभार मानता. Ravindra Bhavan, it has been not active for last 1.5 year. So when it will be active? No, it was very much active. I think our chairman, Jayant Jadhav and Dr. Dharmendra, I think दोन मेंबर सुद्धा असताना त्यांनी बऱ्यांतले बरे काम केला. कितलेशे कार्यक्रम चालूच असले. आता पळोवपाक गेल्यार न्यू कमिटी जी काडला एकान एक बरो कलाकार जावन आसा आनी तेणी केन्ना ना केन्ना बऱ्यांतले बरे हे क्षेत्रांत काम केल्लें आसा. हेजो निकाल असो जातलो की सगळ्यान सुंदर प्रोग्राम, बरे प्रोग्राम मुरमुगांव तालुक्यात तशेंच आख्खे गोंयांत हांगा पळोवपाक मेळटले. तेंचे दोनूच प्रश्न सुटावो करपा जाय, जे हांव मान्य मुखेलमंत्र्याक उलयतलो, गोविंद गावडे कडेन उलयतलो. चड फंड्स आमकां मेळपा जाय. जे फंड्स येता ओन्ली मेंटेनन्सा वयता. कशे म्हूण ते कार्यक्रम करतले हो एक सुटावो पयलो जावपा जाय. दुसरें, आतां इफी आसा, फाल्यां आनी खंयचे दुसरे फेस्त येतले. हे केन्ना व्हडले उत्सव जाता, फेस्तां जाता, कार्यक्रम जाता तेन्ना बरे प्रोग्राम वास्कोय दिवपा जाय. म्हणजे मुरमुगांव तालुक्यांत दिवपा जाय, नाल्यार ते फक्त पणजे नाल्यार मडगांव अशें जावपा जायना. हें हांव डेफिनेटली एन्श्योर करतलो की असले कार्यक्रम हांगा जावपा खातीर आमचे कलाकारांकूय एक्सपोजर मेळपा जाय, आमचे कलाकारांकूय पळोवपा मेळपा जाय. बाबा इतले ते बेस्ट परफॉर्मन्स करता, आपुणूय त्या स्टँडर्डार पावपाक शकता आनी फाल्यां पावतलोय बीन आनी खूब जाण पावले आसा. ताका लागून ह्या क्षेत्रांत काम जातलें. Sir, the major issue Ravindra Bhavan is facing is there are the government offices which are there. So what and how it will be? ना ते सुद्दां तेंची स्पेस कला म्हणजे रवींद्र भवन, ती स्पेस रवींद्र भवनाकूच दवरपा जाय. तांकां टेम्पररी म्हूण घातलेले ते अजुनूय हांगा दे आर पार्क्ड हियर. दिस इज नॉट रायट. आय वील ट्राय टू मेक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट टू सेंड देम अवे फ्रॉम हियर सो दॅट दे कला मीन्स रवींद्र भवन गेट्स देअर प्लेस बॅक फॉर कला एक्टिविटीज. Sir, any IFI related events you can handle at Ravindra Bhavan? There is nothing we cannot handle. I think we got very competent people here. My two honorable MLAs are there. They also can handle anything, and the chairman of Ravindra Bhavan, Jayant Jadhav, also can handle anything. Tashe kai's problem. So we can expect some IFI. Yes, screening. of course. I will be taking it up right away. रवींद्र भवनची आज कमिटी डिक्लेअर जाल्या आनी आज खूब बरें दिसता. 1.5 वर्स जालें ही कमिटी डिक्लेअर जावं नाशिल्ली. म्हाका दिसता खंय तरी रायट टायमार ही कमिटी डिक्लेअर जाल्या आनी आतां आमचें व्हडलो जो ऑडिटोरियम आसा जाचे खातीर वास्कोच्या न्हय मुरगांवच्या सगळ्या जनतेक त्रास जातालो तो ऑडिटोरियम पसून फुडल्या डिसेंबर पर्यंत आमी रेडी करपाक सोदता. सो ह्या कमिटी कडल्यान हांव तांकां पयलीं शुभेच्छा दिता आनी आज सगळ्या मुरगांव तालुक्यांतल्या कलाकारांची जावं लोकांची जी एक आस आसा तांचे कडल्यान की हांगा बरे कार्यक्रम जावचे, बरे प्रोग्राम जावचे, आमची तियात्रां जावची, गॅदरिंग जावची. सो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा जी आज ही कमिटी आसा ती आमच्या मुरगांव तालुक्यांच्या प्रत्येक लोकांची जी एक अपेक्षा आसा तांचे कडल्यान ते पूर्ण करतले. आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टरानूय आतां सांगला तशें आमी तांकां प्रेस केला की बरे प्रोग्राम वास्को हाडचे म्हणून. नाल्यार आमी सदांच पळयता की मुरगांव तालुका एंडाक पडिल्ल्या कारणान आमकां सायडीन दवरतात आनी बरे प्रोग्राम सगळे पणजे आनी मडगांव वता. सो आमी ऑनरेबल आमचे CM प्रमोद सावंत सर ताजे कडेन उलयतले. गोविंद गावडे सर जो ह्या कला क्षेत्रांत आतांचो मंत्री आसा तांचे कडेन उलोवन आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या जनते खातीर बऱ्यांतले बरे प्रोग्राम हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. Everybody is very happy today कित्याक आयज न्यू कमिटी इंडाक जाल्लेली आसा and with the blessing of our honorable Minister for Transport Panchayat
तशेंच आमचे पालक मंत्री श्री मोविन गुदिना सर आनी आयज जी कमिटी इंडॅक्ट जाल्लेली आसा न्यू कमिटी इट्स ऑल आर फ्रॉम चडशे लोक जे आसा ते कला क्षेत्राचे लोक आसा आनी तेजे भितर आमकां यंगस्टर्सूय आसा तशेंच आमची महिला रिप्रेझेंटेटीव हे सगळे हे कमिटी भितर आसा आनी म्हाका जशें आमच्या सरान मोविन सरान सांगलेलें आसा कितें जे सीएमा कडेन उलोवन एक एडिशनल फंड्स हाडपाचो जो प्रयत्न आमचो आसा तो मेन टार्गेट आसा कित्याक जे पयशे येता ते पयशे रवींद्र भवनाचे आमच्या एक्टिविटीजाक पावना सो चड एक्टिविटीज करपाक आनी बरे बरे प्रोग्राम हाडपाक लागून आमकां खंय तरी फंड्साचे अरेंजमेंट करूंक जाय आनी ते आमचे मोविन सराच्या लिडरशिपाच्या अंडर 100% जातले सो आमी अपेक्षा दवरल्या की ते फुडें आमच्या रवींद्र भवनाक एडिशनल फंड मेळटले आनी ही जी कमिटी आसा म्हाका दिसता हेजे भितर बऱ्यांचो बरो वावर आतां हे फुडें तुमकां रवींद्र भवनान पळोवपाक मेळटलो कमिटी नासतना आमचे चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅनान हे रवींद्र भवनान जाता तितली एक्टिविटीज चालूच दवरलेली आनी फुडाराक आमकां एक बऱ्यांचे बरे प्रोग्राम्स आनी एक्टिविटीज हांगा लोकांक लागून मुर्मुगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक लागून हाजीर जातली